जिवितावधी शिक्षेंत इल्ली सोडदोड करूंक दारा सिंगान केल्ली विनंती आयकूंक ओडिशा कोर्तीन कडाकडीन कर केला. सिंग आलियास रवींद्र पाल सिंग एक बजरंग दळाचो सक्रिय कार्यकर्तो जावन आसून 3 वेगवेगळ्या केसींचेर जिवितावधी शिक्षा आपणावन जैलांत आसा. ताका आनी ताचो संगाती महेंद्र हेमराम हांणी क्रिस्तांव मिशनरी ग्राहम स्टेन आनी ताच्या मासूम भुरग्यांक 1999 जानेवारीचे 22 तारखेर हुलपावन जिवेशी मारले. तशेंच ऑगस्ट 2, 1999 इसवेंत शेख रेहमान म्हणल्या वस्तुरांचे वेपारीक कुऱ्हाडीन मारून मागीर हुलपायल्लो. आनी एक केजींत फादर अरुलदास हांचेर ओडिसांत सप्टेंबर 2, 1999 इसवेंत मारणांतीक हल्लो केल्लो. ह्या तिनूय केसी खातीर दारा सिंगाक जिवितावधी शिक्षा मेळ्ळी, म्हणजे मरता पर्यंत जेलांत उरोवंक शिक्षा दिल्ली. येदोळूच ताणें 21 वर्सां जेलांत करशिल्यांत आसता हे शिक्षेंत रियायती दिवंक दारा सिंगान मानवी केल्ली. ताणें केल्ल्या हल्ल्यांचे स्वरूप पारखून तांतूं आदरलें क्रूरपण लेखा घेतना ह्या प्रकरणांनी कोणूच खुनीगाराचो दुस्मान न्हय आसून आनी खून जाल्ले आसायक जावन मेल्ले देखून हे केसींत कसलीच रियायती दिवंक कोर्ट कुशी वरिना म्हणून ओडिशा कोर्टीन स्पश्ट केलां.